जी ओस जावंकूच ना ती जाला म्हूण दाखोवप आनी नांव ना काडटा बदनामी करप सोशल मिडियाचो गैरवापर करप. आतांय हांव तांकां डायरेक्ट रिप्लाय दिना, म्हाजो इनडायरेक्ट रिप्लाय इतलीच, म्हाजेर तुमी जाता तितले वार करा, जाता तितले म्हाका पॉलिटिकली तुमी मारा, पूण एक चलयेचें नांव घेवप, एक यंग भुरग्याचें चली मनशाचें नांव घेवप, म्हाजी बदनामी करपाक. आतां हांव आयकतां कोण तरी खूंय स्टुडियोन बसोन कोण तरी तयारी करता, वॉयस सुद्दां एक मनशाक क्लोन करून वॉयस सुद्दां करपा जाता. आतां नेक्स्ट अटेम्प्ट कोण तरी एक कडेन बसलेलो आसा, म्हाका ती म्हायती दिला. डोंट बी सरप्रायज, फाल्यां तुजे आवाजान तूं उलयता म्हूण बोलदेच कितें आनी निर्माण करतले म्हूण. हें सुद्दां चालू आसा. म्हाका एक NGOन सांगलें, आपल्या म्हायती आसा पळय तुजेर नेक्स्ट हें जाता. Today you are saying there can be a very concerted effort, कारण आज मेरेन आयला ते सगळे पब्लिक डोमेन आशिल्ले, to manufacture something against you, to defame you further. I have reason to believe because those who have told me this are very respectable people. One of them directly from the police department has told me, be careful. And that's why I'm really concerned. Wider political conspiracy अशी हांव म्हणटा आनी अजुनूय म्हणटा, कित्याक जे सबस्टेन्सूच कांय ना, जे इव्हेंट जावंकूच ना, ते इतले पसरपाक खूंय ना खूंय लोक कनेक्टेड आसा. हांव काँग्रेसी आसतना हांवें जायते पळयलां, जितले हांव मुखार वयतालो, जितले हांव बरें करतालो, चड म्हाजे आड येताले. आतांय म्हाका असलीच चिंतना येवपाक लागला जशें हांव काम करता ते. आनी आज काँग्रेस आनी खंयचो पक्ष म्हूण कांय उरोना. आज गिरीशाचेच बिहेवियर घे, तो कोणा कडेन कोऑर्डिनेट करता, कशें करता, आनी तेका खंयसून तरी कितें मातशें सपोर्ट मेळ्ळे बगर तो इतले करपाक शकता. कित्याक आज कितें अंतर उरलेलें आसा. आमकां लास्ट टायम 12 जाण येवन जॉयन जाले तितले ते काल पसून ते काँग्रेसमॅन आसले, आजूच ते BJP जाल्ले आसा. ते आजून मातशे म्हणजे तोयाचेर सुद्दां कितें दवरल्या भाजपा जाय, मातसो वेळ लागता, ते आजून भाजूना भाजप म्हणपा तांकां. आजुनूय ते इल्लेशे तरी काँग्रेस उरलेले आहा. सो ते कनेक्शन, ओल्ड कनेक्शन उरता. आनी कशें, आनी एक जाणा जावपा जाय, जेन्ना एक खंयचो पक्ष, खंयचें ऑर्गनायजेशन ग्रो जाता, तितलीच लिमिटेड स्पेस आसा. ते रुमान आमी बरे वेवस्थीतपणे बसला, आनीकूय लोक येयले, खूंय जागो आसा, कोणा तरी पुश करून भायर डोवपाचो. बरे भाशेन जायना जाल्यार तो एक कोंपर मारता, बरे भाशेन जायना जाल्यार तो आनी कितें खूंय तोपता, म्हणजे तो मनीस आवयस करून कुशीन सोदतलो. आज हीच गजाल जाल्ली आसा. बट आर यू सस्पेक्टिंग दॅट तुमच्याच पक्षांतल्या कांय लोकांची ह्या गजालीक फूस आसा? हांवें कंप्लेन हेच कारणा लागून केल्लें आसा. म्हाका इन्व्हेस्टिगेशन इतलेच जाल्ले जाय, हें सगळो मुद्दो तितून भायर सरतलो. हें बोगस जे सगळे मानता ते पयल्यार कळटा. तुमी पयला आसतले ते एक न्यूजपेपराचेर कटींग दवरून यू इन्व्हेस्टिगेट हू हॅज डन दॅट, गो टू द बॉटम ऑफ इट. दॅट वील ब्रिंग ओपन अ पेंडोराज बॉक्स. कोण कनेक्टेड आसा, कसो कनेक्टेड आसा, दिस इज द जॉब ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी. जेन्ना हांव एक कंप्लेन करता, पुलिसेचें कर्तव्य, कोणाचे कंप्लेन केला, कोणाचे दुबाव आसा तांकां आपोवपाचें तेंचें कर्तव्य. ते तरी कर्तव्य आपले कंप्लीट करना हांव नको कसलें इन्व्हेस्टिगेशन. आवर होम मिनिस्टर, हू इज द चीफ मिनिस्टर, इज अनफॉर्च्युनेटली आउट ऑफ स्टेशन. तो फाल्यां येयले बरोबर पयले हांव ताका मेळोन हांव हें डिस्कस करपाचें आसा. कित्याक अजुनूय फास्ट एक्शन जे जावपा जाय आसलें, कितें एक्शन जालें ना. Why we cannot get to the bottom of it, where this bogus news originated? I have nothing on record to show me that a good investigation has been done and pinpointing how this originated. That is the crux of the whole thing. Then tori news te social media che te cutting korun घालना, which was never a news at all. हे काय जायना. That is what I want.